कोलवा दर्यावेर पॅरासेलिंग करताना बंगालचो टुरिस्ट दर्यांत पडून गेलो। शशिशेखर प्रसाद बंगालचो 50 वर्सांचो टुरिस्ट पॅरासेलिंग करतालो। ताचे खंय सायडीचे क्लिप सुटले आनी तो उदकांत पडलो। कोण म्हणटात पडले उपरांत ताका आताक आयला आसूय। ताका हॉस्पिसियांत व्हेलो, मात तो साल्वार जालो ना। थिंगा पयल्यार एकलो पॅराशुटाचेर चडलो, ताका घेवन गेलो, ताचे फाटल्यान आनीक आहले। मोदे उदकान मोदे पावता आसतना वयतना सोकला पडलो ते भाशेन आतां सायडीन इतले पॅराशूट हे ते घेवन आय आनी वयल्यान देगेचेर तांणी ते चोयता। एटलिस्ट इमिजिएट वचपाक जालें ताका सेव करपाक ते कितें आमचे ते बोटी घेवन ते गेले आनी ताका कितें करून हाडलो मरे। हाडचे उपरांत ऑन द बिचाचेर हाडचे उपरांत तांचे लागीं सारको इक्विपमेंट ना ताका एटलिस्ट ताका हे करून पोटांतलें उदक काडून ऑर लायफ सेवींग इक्विपमेंट्स कांय ना। इतले हे बिचीचेर तांचे लागीं एक एम्बुलन्स ना, पुलीस आहा एक 2 जाण पुलीस आहे। आतां हिंगा इतले प्रॉब्लम समज जाले जाल्यार तातून मनशाक सेव करपाक तांचे लागीं कांयच ना। एटलिस्ट लायफ सेवींग इक्विपमेंट्स तांचे लागीं आसपाक जाय न्ही। लायफ गार्ड ना, लायफ जॅकेट ना। एकलो लायफ गार्ड आहलो, तो धांवन म्हणजे तो गेलो उदकान गेलो आनी ताणें जायते हे करून ताणें हाडलो आनी ताचे बरोबर आनीक आहले एक 6, 7, 8 जाण कितें एक जाण ते हाडले। हाडचे उपरांत मेन म्हणटा तो बिचीचेर आतां ताका एटलिस्ट लायफ सेवींग कितें तरी आसपाक जाय। लायफ सेवींग खाली ताणें कितें धाडटले एक सिलिंडर हाडला, ताका ऑक्सिजन म्हणटाय ते, तो ऑक्सिजन लावन ताणें कितें प्रेस बीस करून ट्राय केलें पूण कांय करूंक जायना। आतां ताका हॉस्पिटलान व्हेला। पण लायफ जॅकेट आशिल्लें ताका वयल्यान पडटालें। लायफ जॅकेट आशिल्लें पूण तो मनीस मोठो होता, लायफ जॅकेट ताका जायना, म्हणजे धाकटे जाताले। स्लिंग करतालो दिसता। मागीर तेजे पॅराशूट सकयल देंवलें, तेन्नाच मागीर तो उदकान देंवलो दिसता। मागीर तेंच्यान काडपाक जावं ना, 2 लायफ गार्ड बी पावले, तेंचे बी 10 मनीस आशिल्ले, 2 जेट्सकी आशिल्ली। मागीर वयर काडले ताका, मागीर CPR AD आमची प्रोसेस आमी केली। मागीर एम्बुलन्स येता, मागीर बेगीन ताका पळयलें वाटेर आमकां 108 मेळ्ळी, तितून आमी शिफ्ट केली। मडगांवचो कदंबा डेपो जळारां पोसता। काँग्रेसीचो फातोड्डेचो ब्लॉक थंय पावलो। त्या डेपोंत घे म्हूण टायरांची रास पडल्या। लोकांक मलेरिया सारकेले रोग जावं येता म्हूण लोक भिल्यात। आमदार आनी कदंबाच्या स्टाफाक कांयच पडिल्लें ना म्हूण काँग्रेस बोवाळां मारता। For months we've been seeing it and nobody is taking any action. Not just this, if you take a round around the KTC, there's so much of garbage piled up. Most of the garbage generated by the gardos that are there, as well as the luxury buses, because they just sweep the buses when they arrive and they throw all this plastic cups, bottles, glass bottles, everything is just thrown and broken on the road. So before the rains, I request the KTC, I have already put an RTI asking for who's responsible for the cleanliness, and I am waiting for the response. But before that, if the authorities could take action, Fathoda block will be highly obliged and grateful. About development of Fathoda, I would like to tell you all just to span your cameras on that side of this KTC bus stop and look at the spare tires that have been accumulated. And since the rains are fast approaching, and I'm sure that this area will be plagued with malaria, and I don't think that anybody has even looked into this issue, and I don't think the MLA has even walked in this place. Only he has been walking around areas where he can do the land filling and cutting of the tree of the hills, and here see of the KTC bus stop in what a dilapidated state it is. I would like to show span the camera and just show this thing. This lagi follow कडेन आहे। आता we really need to take care of malaria, पावसान मलेरिया, डेंग्यू ऑलरेडी जाल्ले कडेन आहे गोंयान केस्यो। आतां म्हाका स्पेशली आमी फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी चड केअर घेवपा जाय। आतां आमी पयलीं आसले KTC बस स्टँडाचेर इतले टायर पडलेले कडेन आहे। सो गव्हर्मेंटाचे एजन्सीज हे भाशेन तर इतले केअरलेस रावता जाल्यार म्हाका दिसता सिटिजनान हें कितें करपाचें हेजें क्वेश्चन मार्क आहा। सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंट एजन्सींसांनी KTCन हेजें केअर घेवपा जाय, हेजें प्रिकॉशन घेवपा जाय। म्हाका दिसता टायरांचेर चड फास्ट मलेरिया जाता उदक भरोन। सो हांव तर मागता गव्हर्मेंटा कडेन KTC चेअरमॅना कडेन इमिजिएटली टायर काडचे वो डिस्पोज करचे। AIFF यूथ कप फुटबॉल सर्तींत भारत आड साउथ कोरिया मॅच गोल नासतना ड्रॉ जाली। वास्कोचे टिळक स्टेडियमार राती मॅच जाली। भारत ह्या सर्तींत एकूय गोल करपाक शिकिल्लो ना। 4 मॅचींनी 2 ड्रॉ जाल्ल्यान भारताचे 2च पॉयंट जाल्यात। सध्या भारत निमण्या सुवातेर आसा।
thought, whatever. It was also maybe a word to the whole organization of the tournament. I think beautiful, really. I think great youth football. Yeah, you should write that. I know I'm a little in the heat of the moment. Poor Sanjay sometimes gets a hard word from me, or even the referees. But when you think about it, imagine we score in the last minute a goal and Korea is out. Huh? Beautiful. Like, I mean, that is youth football how you want it. In Europe, we have these tournaments all over the place, and that is why the football is growing there. The pressure and the interest of the spectators and the level of football itself, of course, is good. So I'm very happy. Not happy that we didn't make it to the at least 4th place, but that tournament, it would be beautiful if that could become a regular thing in India, you know, for any kind of age group. But everything needs a little bit of money, so I'm not in the position to make these decisions. बांदोडकार गोल्ड ट्रॉफी फुटबॉल सर्तीत मंगळारा साळगांवकार FC आड चर्चिल ब्रदर्स मॅच 1-1 ड्रॉ जाली. मॅच धुळेर ग्राउंडार जाली. साळगांवकाराच्या 2 मॅचींनी 4 पॉइंट जाल्यात, जाल्यार चर्चिलाच्या खात्यांत 2च पॉइंट आसात. Tough match. I think so. Our boys were overconfident because last match they won 15-0. That is the cause of this match. They have given their best, but finishing was lacking. Second thing, our referees have dumped a game where it was a penalty, and he has not given. He has denied the penalty. It was inside the box. This is how the referees have. Referees are killing the clubs. So in this way, referees has to be improved first, and then the clubs has to get into it. Why the club has to suffer for all these things? We got really short time for the preparations, and still my boys are doing good. So hope we come up with the victory, 3 points in the next match. हे खबरांचे त्रांगात सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.